नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. आता खबरो विस्तारान. गोयभर अरिश्ट काळात पुलीस आणि फायर सर्व्हिसी बरोबर आपदा सखी आणि आपदा मित्र रोखडेच दिसतले. सरकारान स्कीम चालीक लायल्या अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. गोंयांतूय नॅशनल फायर सर्व्हिस डे जालो. मुखेल सुवाळो सांतिनेज फायर सर्व्हिस हेडक्वॉर्टर्सात जालो. संकट काळात फायर ब्रिगेडीच्या सेवेची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. देख देणो वावर करतल्यांचो भोवमान केलो. फायर एक्सटिंग्विशर मेकॅनिझम ताका वॉटर मिस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणटात. हाजे मातशें हायर वर्जन म्हणल्यार क्विक रेस्पॉन्स फायर टेंडर. And welcome you all to this most solemn function observed across our country. Now we'll observe 2 minutes silence in memory of firemen martyrs who have laid down their lives while on duty. खंयसरी उजो लागू किंवा आनी कसली एमर्जन्सी आसूं आमकां पयलीं याद जाता ती आमच्या फायर डिपार्टमेंटाची. आतांच आमी तांकां सर्टिफिकेट दिवन एप्रिसिएट केले, जांची तोखणाय केली. आमी म्हणटा की आपल्या जिवाची पर्वा न करता कितल्याशाच जाणांनी दुसऱ्याचो जीव वाचोवपा खातीर सातत्यात तत्पर आशिल्ले आमचे फायरमॅन फायर ऑपरेटर्स हे सदोदीत तत्पर आसतात. आमी हाज्या बाबतींत तांकां लागपी अपग्रेडेशन आसतलें, तांकां लागपी वेरियस इक्विपमेंट आसतले. फाटल्या म्हज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे इक्विपमेंट्स सेफ्टी खातीर लागपी तांकां सगळ्यो प्रिकॉशन्स आमी डिपार्टमेंटाक घेतल्या आसतना दिसता. हातूंतच आमी पळयता की हाज्या फुडें अपग्रेडेशन करपा खातीर आमी म्हणटा की आपदा मित्र स्कीम, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आपदा मित्र स्कीम जी आमकां गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाची आशिल्ली. इट इज ऑलरेडी म्हणजे आपदा मित्र आमी सिलेक्ट केल्या. त्या आपदा मित्रांक ट्रेनिंग दिवन आमी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आपदा सखी आणि आपदा मित्र ह्या दोनूय तरेचे जेंट्स आणि लेडीज हे दोन्ही अपॉइंट करतले. ज्या निमित्तांत आमी म्हणटा की तांकां तेच्यो स्कील अपग्रेडेशन जातल्यो आणि ज्या वेळार डिझास्टरच्या वेळार एमर्जन्सीच्या वेळार म्हणजे आमच्या फायर सर्विसीस पुलीस डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर आपदा मित्र आणि आपदा सखी हे खूप मोठ्या प्रमाणात काम करता आसतना आमकां दिसतले. भारताचो संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची आज 131वी जयंती. राष्ट्रीय पावण्यार प्रधानमंत्री मोदीन आंबेडकराक आर्गां ओंपली. गोंयांतूय सरकारी पावण्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान संविधान निर्मात्याक आर्गां ओंपली. गोंयभर आंबेडकर जयंती निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची 131वी जयंती राज्य सरकारान साजरी केलेली आसा हांगा आंबेडकर गार्डनात. त्या वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंत CM जे गॅस्ट आशिल्ले तांच्यांनी सांगले की ह्या वर्सा भितर तो तांकां आंबेडकर भवन तयार करपाक येतलो. दुसरी गजाल म्हळ्यार CMन आनी एक गजाल सांगले की खुबशे स्किमी आहा जे बॅकवर्ड क्लासी खातीर आसतात ते स्किमी सारके आयज मेरेन लोकां मेरेन पावले ना. कितले लोकांक घरां जावना अजून ते सगळे स्किमी हे फावट तांणी संकल्प केला की ह्या वर्सा भितर सगळे 100% लोकांक हे स्किमी दिवपाक येतले. म्हणजे पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत या समाजा खातीर काम करपी म्हणजे जांकां आमी नुकतेच पुरस्कार दिले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार गोंय सरकारच्या वतीन जो दिलो वता हे फावटी आमी 5 जाणांक दिले. तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनयता आसतना माननीय मोदीजी देशाचे जे पंतप्रधान आसात तांच्या विचारात परत एकदा विचार त्याचे फुडें व्हरता आसतना म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी तांचें सरकार आमच्या सोशल डिपार्टमेंटात 100% सगळ्या योजना खातीर स्कीम आसा. म्हळ्यार त्यो लोकां पर्यंत पावपाच्यो गरज आसा. त्यो फक्त लाल फिटाच्या फायलीत आसल्यो म्हणून जावच्यो ना. आनी त्यो पावपा खातीर 100% प्रयत्न आमच्या डिपार्टमेंटाचो आसात. बट ताच्या भायर आमचो नवीन डायनामिक मिनिस्टर निश्चितच इनिशिएटिव्ह घेतलो की आम्ही संकल्प करूया या आझादी का अमृत महोत्सव या विचाराचेर आमचो संकल्प आसतलो की गोंयांतलो आमचो एकूय मागासलेल्या भावाचो घराची योजना आसतली किंवा शिक्षणाची योजना आसतली हाज्या पासून वंचित उरचो ना. हाज्या खातीर आमी काम करतले
आंबेडकर भवन फाटल्या टेन्युअरात आम्ही जागा दिवपाक सोशल वेलफेअरा कडेन यशस्वी जाले, बट निश्चितरित्या ह्या वर्साच्या भितर आम्ही फाउंडेशनूय स्टोन घालतले आणि कामाकूय सुरवात करतले. जुना सावन लोकांक दर म्हयन्याक लायटीचे बिल येतले. वीज मंत्री सुदीन सांगता. ताणे वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन मॅरेथॉन बसका घेवन वीज खात्यातले परिस्थितीचो अदमास घेतलो. वीज दरवाडीचेर तो मुख्यमंत्र्याकडेन उलयतलो. तमनाराचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण काम जातलें. कॉन्ट्रॅक्टरांची 5 कोटींची बिलां पेंडींग आसात, ती खंय आदींच सेटल करतले. जवळ जवळ 5 कोटीची बिलां आसा अंडर रेव्हेन्यू काम केल्लीं, ती क्लियर कर म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीस, म्हणजे सादारण जून म्हयन्याक आमची सगळे डिपार्टमेंट जी कंज्युमरां बिल इशू करता ती बिलां 33 दिसां ती भितर आसतली. म्हणजे मॅक्झिमम आमी धरलं 30, पूण हे डॉमेस्टीक आशिल्लें कमर्शियल, आनी हे कमर्शियल जर आमी केले आसत जाल्यार जवळ जवळ आमकां तिप्पट रेट आणि आमचो रेव्हेन्यू वाडूंक शकता. आणि त्या खातीर ते तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या, डायरेक्शन दिल्या की एसिस्टंट इंजिनियर लेवलाक हें काम 25 तारीख पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय. चेंज इन नेम ऑफ कनेक्शन, लोड इनक्रीज इज कॅटेगरी इन फ्रॉम डॉमेस्टीक टू कमर्शियल, हे जर केले आसत जाल्यार इमिजिएट रेव्हेन्यू इनक्रीज जावपाक लागतलो. आणि सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन डिरेक्शन टू द डिपार्टमेंट स्टेटिंग दॅट यू यूज दॅट and department is working on it. I want also to give them some time. Let them work out properly. JERC आमकां खूब instruction दिला. I have asked them to put a file to me. I want to take concurrence from CM also. खंयची गोष्ट वाडटा आसतना मुख्यमंत्र्याक ती कळपाकूच जाय. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुख्यमंत्री एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमी धाडटले. And if he agrees, then only procedure will start. एडवर्टायजमेंट पेपरांनी आयल्या, इंटरव्यू घेतल्या, त्या भुरगे जर 10 वर्सां ओवर एज आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन एज ए फायनान्स मिनिस्टर हांव स्वता उलयतलो आनी ह्या भुरग्यांक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. इंटरव्यू घेवना तांकां आमी कांय करूं शकना. मोपा एअरपोर्टार आत्र्या पैऱ्यान मोर्चा, बुधवारा परत मोर्चा. शेकड्यांनी कामगारांचो जमाव एअरपोर्टाच्या गेटीर एकठांय. पगार पडूंक ना म्हूण खंय मोर्चा. गेटीर पोलीस फोर्सूय पावलो. फाटल्या फावट एअरपोर्टाच्या एडमिन बिल्डिंगेचे हारशे फोडिल्ले, ट्रकांक उजो घाल्लो म्हूण बोवाळ जाल्लो. मोपा एअरपोर्ट हांगा आयज सकाळी जे वर्कर आसता भितरले जे काम करपी वर्कर जे आसता तेंच्यांनी पेमेंट मेळोंक ना खातीर तेंच्यांनी स्ट्रायक केल्ले. पण आमकां आतां भितर वचपाक दिना आनी खंयचेच इन्फॉर्मेशन ते भायर करपाक दिना. त्या खातीर आमी आतां सद्या भायरूच आसा. पूण भितर पोलीस भितर गेल्ले म्हणून सांगलेले, पण अजून मेरेन कांय भायर आयलेले आमकां दिसूंक ना. एकंदर सद्या जे डे बाय डे जे वर्करांचे इश्यू जे आसा मोपा एअरपोर्टार जे काम करपी आसा ते इनक्रीज जायत आसा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे. सगळ्या संवसारा बरोबर गोंयांतूय क्रिस्तांवांनी आज मॉन्डी थर्सडे भक्तिभावांनी पाळ्ळो. जेजूचो निमण्या जेवणाचो दीस म्हूण गूड फ्रायडेच्या आदलो ब्रेस्तार पाळटात. जेजूच्या मानवतावादीची याद म्हूण पाद्री 12 जाणांचे पांय धुता. जेजून 12 शिश्यांचे पांय धुवन निमाणें जेवण घेतिल्लें. त्या दिसाचो उगडास उपरांत ते राती कडेन ताका खुर्सार मारिल्लो. आज मॉन्डी थर्सडे. मोरपा एअरपोर्ट लिंक रोडा खातीर जमीन संपादना आड थळाव्यांनी घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. सरकारान हायवे कायद्या सकयल भूंय संपादन केल्लें जाल्यार थंयचो लोक फेअर कंपेन्सेशन कायद्या सकयल सरकारान जमीन घेवंक जाय आशिल्ली असो दावो करून मायज लुकसाण भरपाई खातीर हायकोर्टान गेल्ले. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. गोंयची बॉम्ब जिजस बेसिलिका ब्रेस्तार ते आयतार सकाळ मेरेन ट्युरिस्टांक खातीर बंद. क्रिस्तांवांचे सध्या पवित्र सप्तक चल्लां. आयतारा सकाळी 11:30 उपरांत ट्युरिस्ट आनी बाकीच्या लोकां खातीर चर्च उक्ती जातली.
या सप्तकात मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्रायडे आणि आयतारा ईस्टर संडे. On Maundy Thursday, we have the services in English at 5 o'clock. On Friday, we have the services at 3 o'clock in English. And on Holy Saturday, at 11 o'clock, just before midnight, we have the Easter Vigil in English as well. On the following day, Sunday morning, we have 3 masses. 2 masses are in Konkani, that is at 7 and 8. And at 9:15 we have the Mass in English. So the services in the Basilica are during the novena, during the Holy Week are in English, while on the other side at the cathedral they are in Konkani. We have been avoiding the intake of tourists because the environment becomes a little more noisy. So to keep this environment and to prepare ourselves and the church for the services, we have this church, the Basilica, closed for the 3 days. And we are open for the Catholic community, be they Goans or they come from other places in India or abroad, so that they can participate in the Holy Triduum, which is Maundy Thursday, Good Friday and Saturday. रवी मंत्री आणि ते वटेन ताचो पूत रितेश फोण्या नगराध्यक्ष, मगोची नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष दोगांकूय फाटल्या सप्तकात देंवयल्ली. आता बीजेपीचो रितेश आणि अर्चना डांगी उपनगराध्यक्ष, दोगांय बिनविरोध. रवीची दोगांकूय परबी. फोण्या महालाक 4 मंत्रीपदां दिल्यात. उदरगती खातीर खंय 4 मंत्र्यांनी एकठांय वावरूंक जाय. रितेश नायक आज फोंडा म्युनिसिपालिटी एका बिनविरोध निवडून येयल्ले तेजे अभिनंदन. आणि तशीच उपाध्यक्ष बिनविरोध आयिल्ले तेजे बीन अभिनंदन हेजे आमचे डांगीचे. आणि त्याच बरोबर जे सगळे कौन्सिलर आशिल्ले सगळे कौन्सिलरांनी सपोर्ट केला, एकमतान केला, त्यांचे मी अभिनंदन करता. आणि हे फुडें फोंडेच्या विकासा खातीर एकठांय काम करचे. आणि कसले फरक नासता, जाय म्हणजे कितें 15 वार्ड आसा 15 वार्डांनी काम एक सगळ्यांचे करचे. आणि आमचे सरकाराचे आता जे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आसा, आमचे सरकार जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे, तेन्ना हांगा ह्या तालुक्यात 4 मंत्री आसा. 4 मंत्री जे आसा तेजे कडेन आमी अपील करतात आणि तेणी आमकां सगळे एकठांय येवन आमी प्रयत्न करतले की आता सरकार आमचे आसा, आमी जाता तितले बेगीन ते शॉपाचें ऑक्शनिंग करतले. अशें ते ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जावपा आसा तोय आमी प्रायोरिटीचो घेतले की ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जातली ते लायटी बी सगळे कनेक्शन जातले, लायट येतली, इलेक्ट्रिसिटी. सो ते आसा. आनी बाकीचे जे खूब हे आसा आमचे आता विचार आसा. आणि आता आमचे कावन्सिलर आता 1 वर्स आता फाटीं फेरले आसा तेन्ना आमचे नवोदित मिनिस्टर नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आनीक आमचे वांगडी कावन्सिलर आनी आमचे नवोदित चेअरपर्सन रितेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आमी बाकीचे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती सगळीं एकामेका कडेन व्हरून सगळीं आमी फुडें सरपाचो. फोंड्या म्युनिसिपालिटी कडल्यान प्रोटिना खातीर प्रवेश प्रभू. बीजेपीच्या स्थापणूक दिसा सावन वेगवेगळ्यो जागृती कार्यावळी, केंद्राच्यो स्किमी लोकां मेरेन पावपाची मोहीम चल्ल्या. दर दिसा एक उपक्रम आनी स्कीम. मोदी सरकारान कोविड काळा सावन सुरू केल्या गरीब कल्याण स्किमी विशीं गोंयचे बीजेपीन जागृताय सुरू केल्या. वेगवेगळ्या रेशन कार्डा वेल्यांक आशिल्ले स्किमी विशीं लोकांक म्हायती. आमची भारतीय जनता पार्टी केंद्र तशें गोंयांत 6 एप्रिल ते 20 एप्रिल हो असो आमचो एक 15 वरांचो कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. त्या निमतान आयजचो जो विशय आसा गरीब कल्याण अन्न योजना, ह्या निमतान आयज आमचो अवेअरनेस देशभर तसोच गोंयभर आमच्या मंडळाच्या स्तरार तशेंच आमदार मंत्री आमचे झेडपी मंडळाचे कार्यकर्ते सगळे प्रत्येक जाण आमच्या रेशन शॉपार दुकानदार आमचे फेअर प्रायस शॉपाचेर वचून प्रत्येक फेअर प्रायस शॉप ओनर्सांक तशेंच आमचे बेनिफिशरीज जे कोण पळय ती स्किमीचो आतां फायदो घेतात तांकां आयज आमी तांचो अवेअरनेस करपाक लागून सुरू जाल्लो आहा. आयच्यान 6 एप्रिलाक भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दीस जालो आनी त्या निमतान
भारतीय जनता पार्टी सगळ्या भारतभर तसेच गोंयांत 6 एप्रिल ते 20 एप्रिल पर्यंत सामाजिक न्याय पंधरवडा म्हणून साजरो करपाचें थारायला. ह्या सामाजिक न्याय पंधरवड्यात पंतप्रधान मोदी हांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी ज्यो दलितां खातीर दलित समाज, गरीब आसात, शोषित समाज ह्या सगळ्या खातीर ज्यो सामाजिक योजना लागू केल्या, म्हणजे तातूंत हर घर नल से जल म्हणा, जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना, म्हणजे घराघरांत लायट दिवपाची योजना, अश्यो ज्यो वेगवेगळ्यो योजना पळय केल्या त्या संबंधी जे घटक आसात तांचे भितर आनी जनते भितर अवेरनेस करपा खातीर हो पंधरवडो आमी साजरो करता. फिफा 17 वर्सां सकयल्या संवसारीक बायलां फुटबॉल सर्ती खातीर फिफान भुवनेश्वर, गोंयांत फातोड्ड्या आनी नवी मुंबय अश्यो भारतांतल्यो 3 सुवाती गेमी खातीर जाहीर केल्यात. 11 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर मजगती ह्यो गेमी जातल्यो. गोंयांत फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियम फायनल जाला. स्वित्झर्लंडाच्या ज्युरिचात 24 जूनाक सर्तीचो ड्रॉ जातलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.